खाशेल्या भुरग्यांक नॉर्मल इस्कॉलांनी हेर भुरग्यां वांगडा शिकपाक मेळचें म्हण राज्यांत खासा सेमिनार आयोजीत केल्या. तशेंच केंद्रा कडेन डिसेबिलिटी ॲक्ट पास जावचो म्हण गोंय सरकारान खासा मागणी केल्ली आसा. जर हो कायदो पास जाल्यार खाशेल्या भुरग्यांक सगळ्याच मळार 3% जे आरक्षण आसा ते 4% मेळटले म्हण वीज मंत्री मडकयकार उलयला. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. हालींच कडेन एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिसेबिलिटी ॲक्ट पास केल्लो आसा आनी गोंय राज्याने आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मार्फत तो इम्प्लिमेंट करपाचें थारिल्लें आसा. पूण इम्प्लिमेंट करचे पयलीं ताका रुल्स करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर रुल्स आमी फॉर्म केल्ले आसा. आमी लॉ डिपार्टमेंटाक रुल्स करून धाडलेले आसा. काही दिसांनी नंतर आमी म्हणजे रुल्स पास जावन आयले नंतर वेटींग जाले नंतर इमिजिएटली आमी जो ॲक्ट सेंट्रलाक पास केल्लो आसा डिसेबिलिटी ॲक्ट तो हांगा इम्प्लिमेंट जातलो जेणे करून त्या ॲक्टान जे देशभर आनी आमच्या गोंयान जे डिसेबल पर्सन्स आसा. आतां डिसेबल म्हणटा आसतना खूब क्लासीस आसा सगळे इन्क्लूड जाल्ले आसा आनी तांकां योग्य अश्यो सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्यो फॅसिलिटीज मेळपाक जाय. योग्य तांकां सर्विसीस मेळपाक जाय. मेन जे आसा आतां डिसेबल पर्सनांक 3% जे रिजर्वेशन आसा तें 4% करपाचें केल्लें आसा. आमचे रुल्स जाल्या नंतर आमी तो 3% वयल्यान 4% वयल्यान तांकां रिजर्वेशन करतले. त्या शिवाय प्रत्येक गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आनी प्रायवेट बिल्डिंग्स आसा तांकां जेका कोणाक चलपाक जायना जे व्हीलचॅराचेर चलता तांकां तें प्रोविजन करपाकूय ह्या कायद्यान हें केल्लें आसा. त्याच बरोबर तांकां जे इन्फॉर्मेशन जाय आसता डिपार्टमेंटान तें इन्फॉर्मेशन इमिजिएट घेवप. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान खास करून तांकां ड्रायवींग लायसन्स मेळपाक डिफिकल्टीज जाता. अश्यो तांकां ड्रायवींग लायसन्सूय मेळपाक तांकां फिजिबल जावचें तांकां सोयीस्कर जावचें ह्या खातीर अश्यो खुबश्यो गोश्टी ज्यो निग्लेक्टेड आसा ज्यो तांकां वंचीत आसता तांकां ते डिप्रायव जाता कायद्या खातीर. आनी ह्याच खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरून सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो कायदो केल्लो आसा आनी गोंयानूय आमी आतां कायद्या बरोबर रुल्स करता जेणे करून ज्यो त्रुटी आसल्यो जे तांकां अडचण येता कायद्याक लागून त्यो सगळ्यो हांगा इम्प्लिमेंट जातल्यो. आयज गोंयान जे सेमिनार घडोवन हाडलेलें आसा एक म्हत्वाचो विशय असो जावन आसा तो म्हटल्यार अशे जे डिसेबल्ड पर्सन्स आसता जे सर्वसाधारण नासता तांकां जी नॉर्मल स्कुल्स आसता त्या स्कुलांनी एडमिशन्स दिना आनी त्या खातीर तांकां खुबशे वेळार सादारण मातशें सुद्दां जर डिसेबल्ड आसत जाल्यार ताका तो स्कुलान एडमिशन मेळना आनी ताका तेजेर अन्याय जाता आनी तो डिप्रेशनान वयता. ताका दिसता आपूण बरो आसा तरी सुद्दां आपल्याक हांगा स्कुलान एडमिशन मेळना. जे नॉर्मल भुरगे आसता तेजे फ्रेंड्स आसता तेंचे मदीं ताका शिकपाक मेळना आनी तो चड डिप्रेशनान वयता आनी ताका खंय तरी चड तो फाटीं सरता. इनफॅक्ट ह्या हेजेर स्कुलांनी तांकां सुद्दां हें मेळपाक जाय शिकपाक नॉर्मल भुरग्यां बरोबर तांकां शिकपाक मेळपाक जाय. ह्या खातीरय ह्या कायद्यान तरतूद जावपाक जाय. ह्या खातीर आयज हांगा 4 दिसांनी सेमिनार घडयल्लें आसा. म्हाका दिसता ह्या सेमिनारांतल्यान एक बरी गजाल येतली